तो पाऊसच पडलो सारखं फुल म्हणजे किती किट्टे पडलं सगळे आणि फाट 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 करून आवाज येतो मागीर हांवें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन मारलो फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी पुलिसांक सगळे येयले स्टाफ येयले आतां चालू आहा 10 मिनटां जातली कितें ट्रान्सफॉर्मर उलपालो ओके हांवें म्हाजे काडून दवरला तुमकां जाय फुडें करता आसा आमकां आतांच कॉल आयले की मातसो जरा उजो लागला पावलो आमी तुरंत गाडी टर्न केली तो ड्रायव्हर येसा बरीच फास्ट गाडी घेवन येयलो माझे फायर फायटर वयल्यानूच तेंच्यांनी फायर फायटींग केली बिना टायम वेस्ट करिनासतना रेड कार वयर रावलो वयल्यान तेणी फायर फायटींग करून उजो बेगीतल्या बेगीन पावयलो आतां ते काय व्हडले रिस्क ना आमी आहा तेंचे पयलीं विचारलें बंद केला बंद केला काय ना सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी उजो पावयलो कितें इंजरी कळना कोणाक जाला इंजरी बी हांगा इंजरी तशें कोणाक आमी आतां विचारले जाल्यार इंजरी बी कांय ना ते वेळार पावले आनी तेंच्यांनी पयलींच ती लायट ऑफ केली ते ट्रान्सफॉर्मर द कॉज ऑफ फायर कितें शॉर्ट सर्किट मे बी शॉर्ट सर्किट आसली तुमकां सो ते एक्सपर्ट आहा भितर ते तुमकां चड सांगतले सो ते फायर कंट्रोलान येयलो आतां कंट्रोल थँक्यू